फाटल्या इतक्या वर्सांनी आमी एन्युअल लॉस करताले तेवूय जवळ जवळ आमचे 2,40,00,000 प्रॉफिट फॉर दीस फायनान्शियल लिमिटेड लॉसीस आसात. ह्या वर्सा 2,40,00,000 सुमार आमी प्रॉफिटान आसा. तांचें अशें म्हणणें आसा की जर फार्मरान ₹3 वाडयात, जर तुमी वर्करान DA कितलो वाडयता, सपोज वर्करान जर DA 3% वाडयता जाल्यार फार्मराक ₹3 वाडोवचे पडटा. सपोज तांकां जेन्ना जसो जसो तांचो DA वाडटा तसो तसो फार्मराक हे वाडोवचें ₹3 वाडोवचें. तांकां 3% जर DA दिता आमकां 3%. सो आमकां तें स्टडी करचें पडटलें कित्याक फायनान्शियल पोजिशन आमकां पळोवचें पडटा. दूध रेट वाडोवपाची कितें डिसिजन आसा? दूध रेट पर लिटर वाडोवपाचें. चेअरमॅनान एक बरें आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळे जाग्यार घालतले. कित्याक आतां तेणी सांगला चेअरमॅन प्लस प्लस सेकेंड थर्ड थिंग म्हळ्यार आमकां NDDBचो एक बरी गजाल NDDBचो MD अपॉयंटमेंट आमकां फूल टायम MD जाता. आनी तेणी खूब हेजेर इन्क्वायरी जाली आनी गेले ते विधानसभेक जेन्ना माननीय आमदार बाब विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन काडलेलो की गोवा डेरी खूब हे गोवा डेरीचो स्टाफ LIC करता हे करता ते हेजेर हांगा बात आसताली की ते LIC करता पळय न्हू तेंचेर एक्शन. तो एक मुद्दो काडलो की तो एक मुद्दो खरोच एक हें आशिल्लो की ते हांगसर काम करून भायरूय काम करताले. एजंट म्हणून आशिल्ले भायरूय काम करताले. आतां सद्या तरी एकूच हें येयल्या तें एजंट. आनी आमी एक चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केला की आतां प्रायवेट खावड जी येता ते म्हयन्यान ती खावड वाडयता आनी खूब फार्मर आसा जाल्यार की ती धंदो नाका म्हणून सोडल्या. पूण चेअरमॅनाक आमी रिक्वेस्ट केला की ही खावडीचो प्लांट बेगीन तुवें गोवोरमेंटा कडल्यान कितें घेवन हे बेगीन खावडीचो प्लांट चालू करचो.